अखिल गोंय व्यापारी संघटनेन म्हापशा बाजारांतले कांय प्रश्न अजून सुटावे जावंक ना म्हण बुधवारा म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांची भेट घेतली। म्हापशेच्या आमदारान ह्या व्यापाऱ्यांक तांचे प्रश्न सुटावे जातले म्हण आश्वासन दिल्ले, मात ते अजून फळाक आयिल्ले ना। म्हापशा बाजारात शिस्त हाडपाचे पालिकेचे यत्न चालू आसा अशें ह्या वेळार म्हापशेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवा म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। आज आम्ही म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचे सगळे कार्यकर्ते सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह चेअरपर्सनांक मेळपाक आयिल्ले। एक्चुअली आयज बुधवारच्या दिसा आमदार आमचे म्हापशेचे आमदार बाबूश फ्रांसीस डिसोजा आसता बुधवारचे हांगा, ते बी मेळटले आशेन आयिल्ले, पण तांकां कितें काम पडल्यामुळे तांकां तेंची गाठभेट जावंक ना आमची। चेअरपर्सनाक आमी इतलेंच सांगपाक येयल्लें की तेणें आमकां गेल्या 7-8 म्हयन्या पयलीं जी आश्वासनां दिल्ली तेजी एका कामाची सुद्दां संपुश्टी जावंक ना, पुर्ती जावंक ना। त्यामुळे ताका आमी सगळ्या गोष्टींची याद करून दिली। जाल्यार चेअरपर्सनान सगळ्यो आयकल्यो, सांगलें की आतां पार्किंग परत 8-10 दिसांनी पार्किंग सुरू करता म्हणून। तशेंच गार्बेज कलेक्शन जायना म्हापसा मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांचे पयशे घेवन जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसलें तें जावंक जाय आसलें, तें जायना, तें करता म्हणून ताणें सांगलें। म्हापशा मार्केटान भितून सरतना ग्राहकाक ज्या गेटी खातीर अडचणी जातात त्यो गेटी तेणें नवीन मॉडिफाय करता म्हटल्या, पण हे सगळें तेणें जें आश्वासन दिलें ते आयकून इतलें दिसता की तो करतलो म्हणटा, पण गेल्या 8 म्हयन्या प्रमाणे जे प्रमाणे ताणें करूंक पावलो ना ते प्रमाणे करतले अशें आमकां अजुनूय खंय तरी आमकां डावट आसा। तरी आमी ताका एक 15 दीस आनीक दिता, पळोवया तो कितें करता ते प्रमाणे। नाल्यार मागीर थोड्यो गोश्टी आमी जर जाय जाल्यार आमीच सांगलां ताका की गेटी जर जायना तेज्या कडेन जाल्यार आमी गेटी आमी स्पॉन्सर करता, एसोसिएशन पयशे काडून, दुकानदार पयशे काडून आमी करून दिता, हें बी ताका सांगलां। काही गोष्टी ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा मार्केटान। मोठ्या प्रमाणात डिकंजेशन म्हणजे जे गजबज कशी जाताली ती पयस करचे खातीर पालिकेन पावलां उखललेली आसा। जो सेंट्रल जागो आसा शकुंतला स्टॅच्यू त्याच्या भोंवतणी जे सगळे फ्रूट वेंडर बी बसून सगळो जागो तेंच्यांनी एकदम दाटी वाटी एकदम सगळो आडयल्लो, तो आमी फाटीं क्लियर केल्लो। आनी इतरय जाग्याचेर मातशें सुटसुटीतपण हाडपाचो एक प्रयत्न तो एक्सरसायज चालू आसा। तशेंच फाटीं म्हापसा नगरपालिकेन एका मिटिंगेन डिसिजन घेवन जे सगळे फटाक्याचे स्टॉल्स म्हणजे सिजना खातीर फेस्टिवलच्या टायमार मागीर ते चतुर्थी, दिवाळी आनी क्रिसमसच्या सणा निमित्त जे टेम्पररी स्टॉल्स येता फटाके विकपाचे तांकां आमी भायर शिफ्ट करपाचें डिसिजन घेतलां। तशेंच माटोळेचो बाजार जो मार्केटान सगळी कडेन दाटी वाटीन जाता तो हेच्या फुडें टॅक्सी स्टँडार आमी शिफ्ट करपाचें डिसिजन घेतलां। तशेंच अनेक प्रकारे आमी मार्केटान एक शिस्त हाडपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा। इतर काही तेंचे डिमांड ज्यो आसल्यो म्हणजे तेंच्यांनी ज्यो सूचना किंवा रिक्वेस्ट केल्ले, एक म्हणजे पे पार्किंग, कावन्सिलान हेजे पयलीं पे पार्किंगचे डिसिजन घेतलेले आसा। आतां पावसाळो ऑलमोस्ट सोंपात येयलो, आतां आमी तांकां ते पे पार्किंगा प्रमाणे स्लॉट्स पेंटान ते मार्क करपाक आतां फुडल्या आठवड्या पासून चालू करतले। पावसान मातशें अडचण जाता कारण ते पेंट केलेलो टिकून उरपाक जाय, म्हणजे आमी स्लॉट्स एकदां मार्क केले की सादारण काही महिने तरी तशें उरपाक जाय, डिस्टर्ब जायनासतना। दुसरें तेंचो एक रिक्वेस्ट आसलो की दोनूय ज्यो गेट्स आसा त्यो गेटी मोडलेल्यो आसा आनी मातश्यो उंच आसा, तर त्यो कमी हायटीच्यो करपाच्यो जेणे करून व्हेहिकल्स भितर येवची ना पण लोकांक पावल मारून तेज्या वयल्यान पेडेस्ट्रियन्स चलोन येवं शकतले। मार्केटान जो डे टू डे कचरो प्रत्येक जे बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट आसा तेंच्या कडसून उखल्लो वयतलो। आउटसोर्सिंगाचो विशय आसा तो हांव म्हज्या इंजिनियरा कडेन उलोवन पळयतलो। आउटसोर्सिंग जर शक्य आसा जाल्यार तशें, नाजाल्यार मागीर डिपार्टमेंटली करचें पडटलें। दुसरो एक आसलो विशय तेंचो आमी म्युनिसिपालिटीन फाटीं आनी एक डिसिजन घेतलें की तांकां इन्शुरन्स कवर दिवपाचो म्हणून, कारण खूब फावटी अशे आगीची बी अशी दुर्घटना जाता आनी त्या टायमार मागीर सगळी धांवपळ जाता, तर ताका एक प्रोटेक्शन म्हणून एक सेफ्टी म्हणून, कारण जागो मालक म्युनिसिपालिटी आनी दुकानदार आसा ते लेसीज, म्युनिसिपालिटी इज अ लेसर। सो ह्या कन्सेप्टान कशा पद्दतीन ते इन्शुरन्स कवर तांकां दिवपाचें, कारण मालक ते नासल्या कारणान तांकां तेंच्या मालाचो तांकां इन्शुरन्स करपाक मेळटा, पण प्रेमायसीसचो इन्शुरन्स तांकां करपाक मेळना कारण मालकी म्युनिसिपालिटीची आसता।